सिराकाच्या पुस्तकावेले वाचप. म्हज्या पुता सर्वेस्पराची चाकरी करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळण्यांक तयार राव. प्रमाणीक काळजाचो जा, थीर राव आनी हाल उपद्रे येतात तेन्ना भियेनाकाय. तुज्या जिविताच्या शेवटाक तुका मान मेळचे खातीर ताका गोट वेंग मार आनी ताका सोडी नाकाय. तुजेर येता तितलेंय तूं मानून घे आनी तुजे खालते गोटीर वायट बरें जाता तेन्ना सोंसणीकायेन घे. कित्याक भांगार उज्यांत घालून तपासतात आनी विंचून काडलोल्या मनशांक हिणपणाच्या खोरनांत. ताचेर विस्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट मार्गान चल आनी ताचेर भरवोसो दवर. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताचे काकलुतीचेर पातयेन रावात. भूंय पडना जावंक रस्त्या भायर चलो नाकात. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताचेर पातयेन रावात आनी तुमचें इनाम तुमकां मेळटलेंच. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो बऱ्या वस्तूंक आनी सासणाच्या संतोषाक आनी काकलुतीक आशेवन रावात. पुर्वजांच्या पिळग्यांचेर नदर मारात आनी पळयात. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरपी कोण तरी लोजेक सांपडला वो ताचे भक्तीच्या मार्गार थिरायेन चलतल्याक ताणें केन्ना तरी सोडला वो ताका उलो मारतल्याक आपले कान बेरे केले जायत. कित्याक सर्वेस्पूर काकलुतवंत आनी मोगाळ. तो आमची पातकां बोगशिता आनी दुखी कोश्टांच्या दिसांनी तो आमकां पावता. बेजूड काळजांचे आनी असोक्त हातांचे जे पातकी दोन वाटांनी चलतात तांचें खोटा. असोक्त काळजाच्यांचें खोटा. कित्याक तांकां विस्वास ना. त्या खातीर तांकां आसरो मेळचो ना. देवाचे उतर हे देवाचे बोड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या हातांत तुजें जिवीत घाल. सर्वेस्पराचेर पातयेन राव आनी बरें तें कर. दीस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सोवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. सोबाब, सर्वेस्पराच्या हातांत तुजें जिवीत घाल. बऱ्या मनशाचो जिवीत सर्वेस्पूर राखता तांकां सासणाचें दायज फावो जातलें. संकश्टाच्या वेळार तीं घाबरचीं नात. दुकोळाच्या दिसा तांकां जेवण उणें जावचें ना. जबाब, सर्वेस्पराच्या हातांत तुजें जिवीत घाल. बऱ्या मनशांचो जिवीत सर्वेस्पूर राखता तांकां सासणाचें दायज फावो जातलें. संकश्टाच्या वेळार तीं घाबरचीं नात. दुकोळाच्या दिसा तांकां जेवण उणें जावचें नात. जबाब, सर्वेस्पराच्या हातांत तुजें जिवीत घाल. वायटाक पाट कर, बरें करण्यांक लाग. सासणाक तोखता तसलें तुका ठिकाण मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भोगतांक तो कदींच सांडचो ना. सोबाब, सर्वेस्पराच्या हातांत तुजें जिवीत घाल. बऱ्या मनशाची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळार तो तांचो आलाशिरो.
सर्वेस्पूर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शेरोणां येता म्हूण तो तांकां निवारता. सोबाब, सर्वेस्पराच्या हातांत तुजें जिवीत घाल. उद्गार. Sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy. Sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy. दुसरी खंयचीच वडवीक मागिना हांव म्हाका. जेजू, तुजो खुरीस सोगली म्हजी आशा. तुजे खातीर खुर्सार मेला म्हाका संवसार. तुजेच खातीर हांवूय संवसाराक मेला खुर्सार. Sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy. Sorbesporak soy, soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, soy. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ताणें तांकां सांगलें, असली जात कोणाच्याच पदवेन काडूंक उडोवंक जायना, बोगोर मागण्याचे पदवेन. थंयचे भायर सरून ते गालिल्यांतल्यान वेताले, पूण हें कोणाकूच गमलें ना. ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या सिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातांत घालचो आसा आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी ताका मारतोच 3 दिसां उपरांत देव ताका पुनोवन जिवंत करतलो. पूण तो सांगतालो ते समजूंक नात आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. तो कफरनाहूम पावलो आनी घरा येतोच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताल्यात तुमी? ते ओगीच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेकाक कडेन वाद विवाद करताले. तेन्ना बसून ताणें 12 जाणांक आपयले आनी तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची खोशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. मागीर एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबें केलो आनी ताका वेंगीन घेवन तांकां सांगलें, म्हजे खातीर असल्या भुरग्यांतल्यान एकल्या घेतात ती म्हाका घेतात आनी म्हाका घेतात ती म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. आनी ताका मारतोच 3 दिसां उपरांत देव ताका पुनर्जिवन करतलो. मार्क 9:31. नियाळ आदार. खा पिये मोजा मार, फाल्यां कोणें पळयलां? आयचे आयज, फुडलें फुडें, असलें धोरण आतांचे सोस्तीचें. वयल्यान देवाक देव काकूतसार देव बक्षितलो, कोणाक खास लावचो ना. पातोकूच न्हय जाल्ले भाशेन जियेता. निमाण्यो 4 वस्तू मनशान सदांच जाणा जावच्यो. पयलें, आपल्या कुडीचें मरण. दुसरें, अंतस्करणाची जोडटी. तिसरें, हेमकोंडाची दूख. आनी चवथें, सर्गीचें सूख. पुनर्जीवन जातलो जाल्यार आमी सगळ्यान मरूंकूच जाय, जावं आमच्या पातकाक वो देवचाराच्या बुलोवण्यांक. शुभ वर्तमान आमकां सरळ उतरांनी सांगता. जेजू आपल्या मरणा विशीं दुसरें बाकीत करता.
पूण शीस मानून घेवंक तयार नासले आनी आमी जायते फावट तेंच करता. स्वर्ग जाय पूण बरें जिवीत जिवंक नाका. बरे भाशेन जिवीत जियेल्यार खऱ्यांनीच आमकां सुर्गीचें सूख फावो जातलें. मेल्या उपरांत जेजू 3 दिसांनी पुनर्जिवंत जालो आनी आमची जोडटी जाल्या उपरांत आमकां पुनर्जिवंत करतलो. सिराकाचें पुस्तक आमकां मार्गदर्शन करता. सर्वेस्पराचे काकुतीचेर पातयेन रावंक आनी रस्त्या भायर चलोन जावंक आनी आमचें इनाम आमकां मेळटलें. सिराक 2:8. आमच्या जिवितांत जेवणा खाणाचो चड हुस्को काडचो न्हय, कित्याक जेजू म्हणटा, पयलें देवाचेर नदर दवर, उपरांत सगळें तुका फावो जातलें. म्हजो थाराव, जिविताच्या रस्त्यार चलतना बरीं पावलां मारून तुजो पाटलाव करतलीं.